अंगणवाडीच्या भुरग्यांक मेळपी सुकीन ह्या खाद्यपदार्थाची भरिल्ली पाकिटां लोक भायर उडयतात। भुरगीं ते खायनात अश्यो कागाळी पालक करतात। संबंधीत खात्यान लक्ष दिवचें अशी मागणी पालकांनी केल्या। मात सुकीन हे खाण भुरग्यांच्या भलायके खातीर बरें अशें फोंडेची बाल कल्याण प्रकल्प अधिकारी स्वाती प्रभू सांगता। अंगणवाडीच्या भुरग्यांक पयलीं सरकार कड्डण दिताले, मात कांय म्हयन्यांसावन सुकीन हो पौष्टिक आहार भुरग्यांक दिवपाक सुरवात केल्या। पूण हे सुकीन खाद्यपदार्थाची पाकिटां अंगणवाडीचे पालक भायर उडयतात अशी बाब सध्या उक्ताडार आयल्या। हे विशीं जेन्ना फोंडेची बाल कल्याण प्रकल्प अधिकारी स्वाती प्रभू हिका विचारले जाल्यार तिणें सांगलें, सरकारान सुकीन हो खाद्यपदार्थ अंगणवाडीच्या भुरग्यां खातीर तयार केला। तो भुरग्यांच्या भलायकी खातीर बरो। हे विशीं दरेका अंगणवाडींनी जागृताय केल्या। पालकांनी बेश्टे कोणाचे कितें आयकून पाकिटां भायर उडोवची न्हय अशें आवाहनूय तिणें केलां। आमी न्ही खूब अवेरनेस करतात रिगार्डिंग दीस की हे जे पळय गव्हर्मेंटान प्रोवायड केल्लें आसा न्ही दीस इज व्हेरी हेल्दी आनी हे खालें जर भुरग्यांनी भुरग्याची न्यूट्रिशनल आनी हेल्थ स्टेटस आसा पळय न्ही तो खूब इम्प्रूव जातलो। आनी दीस इज सप्लिमेंटरी न्यूट्रिशन, अशें ना की हेंच भुरग्यांनी खावन रावपाचें। हें केन्नाय आवय सांजची कितें कूक करता आनी दीस इज रेडी टू कूक, सो आवय कांय चड करपाची गरज ना हातूंत भितर। फक्त उदक घालून जर तिणें शिजयलें, इवन ताचे लाडू करपाक जाता, डोसा करपाक जाता आनी हे इजी, आवयकय इजी आनी न्यूट्रिशसय सामकें भुरग्यांक। सो भुरग्यांक सांजचे मायतेर जर इल्लें करून दियत न्ही जाल्यार भुरग्याची न्यूट्रिशना खातीर ताजी खूब हेल्प जातलो। पूण लोकांक न्ही हाजे बद्दल अवेरनेस ना। लोक कितें समजता की हें आमकां कित्याक दिता, हाजे पयलीं आमकां चणे मूग मेळटाले तेच कित्याक दिनात। पूण आमची मिनिस्ट्रीची गायडलायन्सूच तशी आसा की आतां आमकां हें रॉ रेशन दिवपाकूच मेळना। सो आतां जें पळय येतलें हें अशेंच येतलें, हें रेडी टू कूक मिक्सिसूच येतलें आनी दीस इज व्हेरी न्यूट्रिशनल, व्हेरी हेल्दी। ताजे फाटल्यान पॅकेटाच्या फाटल्यान ताजो न्यूट्रिशनल कंटेंट मेन्शन आसा, इन्ग्रिडियंट्स कितें आसा तें सगळें मेन्शन आसा। सो तें तुमी पळोवचें, बेश्टी कोणाचें कितें आयकून ती पॅकेटां भायर उडोवची न्ही, कित्याक गव्हर्मेंट ताजे फाटल्यान भरपूर पयसो खर्च करता। नमस्कार, आमी फोंडा हांगा आसा जे बालविकास जे ह्युमन चायल्ड आसा बालवाडीचे, तेन्ना तांकां आयज आमी अशें पळोवपाक मेळ्ळें की जे बालवाडीन जे खाद्यपदार्थ दितात ते लोक बॅगांतले बॅगां रस्त्यांनी उडयता। पूण हेजें कारण जेन्ना आमी रस्त्यांनी लोक कित्याक लागून उडयता हेजें कारण जेन्ना आमी जे चायल्ड ह्युमन चायल्डाचे ते अधिकारी जे आसा तांकां मेळपाक गेले आनी तेंचे कडल्यान विचारलें की अशें कित्याक जाता ती बॅगांतली बॅगां लोक रस्त्यान कित्याक फेकता, उडयता। पयलीं तिणी सांगलें की ही बॅगां पयलीं हांगा चणे मूग हे दाळ अशी जावं आनी कितें आयटम दिताले, पूण आतां रेडी फूड दिता। म्हळ्यार कशें जशे नुडल्स बी आसा त्या टायप सगळे रेडी फूड तयार करून दिता। पूण ते भुरग्यांक जर शिजोवन जर दीत आनी बऱ्यांतलें बरें फूड दिता, ते भुरग्यांक शिजोवन दीत जाल्यार आनी तांकां बरे लाडू करून दीत जाल्यार तांकां एक तरेचे विटामीन मेळटा। पूण हे लोक ते पळयना, तशीच बॅग काडटा आनी काडून रस्त्यार मारता। पूण हेजे संदर्भान तेंच्यांनी सांगलें की आमी भरपूर कडेन अवेरनेसूय केले हे संदर्भान आनी लोकांक शिजोवनूय दाखयले, रेसिपी तयार करून दाखयली, पूण तरी लोक आयकना। पूण तेणी एक आव्हान केलें लोकांक की ती जी पाकिटां आसा तुमी ती रेसिपी तुमकां जर खबर ना करपाची, तुमची लागींच जी बालवाडी आसा अंगणवाडी आसा थंय वचोन तुमी तांकां जी अंगणवाडी कोण आसा पळय टिचर बिचर तांकां विचारपाचें कशी करपाची, ती तुमकां सांगतली कशी करपाची। आनी तेणी करून पळया तुमकां ते भुरग्यांक सदांच पौश्टीक अशें खाद्य सरकार दिता, तुमी उडोवं नाका आनी सरकारचो जो कोट्यांनी पयसो आसा तो व्यर्थ करनाका, भुरग्यांच्या भलायके खातीर सरकार दिता अशें ती म्हणटा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केळेकर।